माऊस धर्मे भागा उपरांत आता कोपारडे वाठारात अचानकपणान पसरिल्ल्या माकड तापाचे रोगा संबंधान नागरिकां मदीं चिंता निर्माण जाल्या। मजगतीं शुक्रारा कोपारडे गांवाच्या लोकवस्तीच्या कांय अंतराचेर 2 मेल्ले माकड रानखात्याच्या अधिकाऱ्याक सापडले। फाटल्या दिसांनी माऊस वाठारात असोच एक मेल्लो माकड रानखात्याच्या अधिकाऱ्याक सापडिल्लो। ह्याच म्हयन्यांत एकूण 11 दुयेंतींक माकड तापाची लागवण जाल्या। हातूंत झरमे माऊस आनी कोपारडे गांवाचो आस्पाव आसा। फाटल्या वर्सा मार्च-एप्रिल म्हयन्यांत पाल सत्तरी हांगासर माकड तापान उग्र स्वरूप धारण केल्लें आनी ह्या रोगान 4 जाणांचे बळी घेतिल्ले। सदर रोगा संबंधान लक्षणां सुरू जाल्ल्यान उपचारा खातीर वाळपय हॉस्पिटलांत गेल्ले एकूण 6 लोकांक माकड ताप जाला आसूं येता असो वैद्यकीय निश्कर्श काडला। कांय रुग्णांक आंग दुखप, दोळे दुखप ह्या सारके त्रास जाणवपाक लागल्यात। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तांचे रक्ताचे आनी संडासाचे नमुने घेवन मणिपाल हॉस्पिटलांत चांचणी खातीर धाडल्यात। IDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।